चप्पल घालूंक ना होतं कितें जाय असं होतं तेच घाल हितून पडटा तू ना गो पडचे हा हा हॅलो गायज गुड मॉर्निंग कशी आसात तुम्ही सगळे आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हजें नांव अंकिता वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर आयज संबंदी 10th नोव्हेंबर आनी थोडेशे दीस उरल्या म्हज्या भावाच्या लग्नाक आनी कॉन्सन्ट्रेट करपाक पावना यूट्यूब आनी बिजनस जसो नवीन स्टार्ट केला तेका आनी जस्ट स्टार्ट केला आनी 4 दीस जाल्या पण खुबशे गोश्टी आहा ज्यो म्हाका करपाक जाय सील पॅक मशीन घेवपाक जाय जे रेटीचे पॅम्पलेट्स आसा ते प्रिंट आवट करून हांव अशें चिंतता की थोड्या शॉपांचेर कॉन्टेक्ट करून शॉपांक कमी रेटीन दिवपाचें कशें कित्याक घराच कडेन कोण येयना न्हू पीठ व्हरपाक सो अशें चिंतलां आतां पळयता कशें कितें जाता तें आनी आयज हांवें चपाती केल्या मल्टीग्रेन्स दाखयता तुमकां चाव आनी चपाती आसा ब्रेकफास्टाक सो चला चाव घेवया पुजा बिजा सगळी जाल्ली चाव घेवया आनी मागीर मेळया बाय जस्ट बालवाडीन गेले हाफ चपाती खाल्ला तेणी टायम जाल्लो अशें 10:15 आनी थोड्या वक्तान 2 वरां भितर येतल्या घरा आनी आयज पळयता गौतम बेगीन येता बीन जाल्यार म्हाका म्हाजी गाडी हाडपाक जाय जी मोरजी आसा ती कित्याक गाडी आसल्यार मातशें 2-3 शॉपांचेर वचोन रेटी काडपाक ग्रेन्साच्यो आनी तांकां जाय जाल्यार क्वॉन्टिटी अशी दिवपाक बरें पडटलें न्हू सो ताका लागून गाडी जाय आनी जवार आनी बाजरा आसा म्हाजे कडेन ते वॉश करून सुकत घालता बरें वत येयल्लें आसा सो मेळटा तुमकां आतां चाव घेतल्या उपरांत ही पळयात ही चपाती केल्ली आयज हांवें मल्टीग्रेन्साची आनी हे बीन म्हाज्याच मशिनाचेर दवरलेलें हांवें बरी जाल्ली आनी बरी हेल्दी आसता न्हू फायबर बीन चड आसता भितून हे पळयात हे आसा बाजरा हे खूब हेल्दी आसा हाय इन फायबर वेट मॅनेजमेंटा खातीर बरें इवन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता आनी हे थंडेच्या दिसांनी खूब बरें सो हे आतां वॉश करता हे पळयात हे आतां हितून घातलां हांवें वॉश करपाची तितली गरज अशी ना मिन्स लायक कांय हे बीन ना डस्ट बरड बीन तशें कांय ना क्वॉलिटी बरी आसा हेची सो हे आतां बरें वॉश करता आनी सुकत घालता अशें बीन केन्ना केन्ना पार्टिकल्स आसता न्ही ताका लागून ते वॉश करपाची गरज दिसता मातशें पळय दिसता तुमकां बारीक बारीक आसता ते उदकान घातल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली वयर येता सो ताका लागून वॉश करपाक जाय टायम जालो 12 म्हणजे 12 5 मिनटां 5 मिनटां चलपाक लागतली न्हू सो वयता बालवाडी बायक हाडलें बरयलें बीन मागीर तें मातशें न्हिदलें सांजचें मागीर आमी म्हापशा गेलीं कितें काम आसलें आनी हांवें ताका 2-3 दीस जालें नोट केलें तें मातें खूब अशें खाजयतालें इचींग अशी जाताली सो म्हटलें ताका बरो एक हेअर कट करया सो पार्लरान गेली तें म्हणपाक लागलें ल्हान भुरग्यांचें बी कापिना सो तांकां चेड्यांचें जें पार्लर आसता पळय मेन्स सलून थंय आयलें गौतमान आपलें आनी तेचें सेम हेअर कट केलें मशरूम चेडवांचें हरशीं तशें करिना पूण ताका पळोवपाक जाय आसलें तें कशें दिसता तें सो तेणी केलें सो दाखयता तुमकां ओग्गी बसलें तो म्हालो सुद्दां जो आसलो पळय हेअर कट करतालो तो सुद्दां शॉक जालो की इतलें थंड अशें भरलां म्हण दाखयता तुमकां
पै पै का पै पै किरे ग बा किरे ग बा हा किरे ग मग की झाला तू हो किरे खातीर डोळे पै डोळे बाबू झाला तर बाबू. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. टायम जाला 12 आणि जस्ट हांवें व्लॉग सुरू केला. वयता आतां बायक बालवाडींसून हाडपाक आणि आयज हांव तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करतलें हेची गोबी मंचुरियनाची. सो ट्यून रावात पळयात रेसिपी काय घालता आनी मेळटा. फ्रेश अशी कोल्ड कॉफी केली आणि आता पियाता. हांवें ना असो बरो फ्लावर असो स्मॉल स्मॉल पीसीस आनी कट करून घेतला. सो हो आतां हळदीचें उदक मिठाचें उदक करून गरम उदकान घालून घेवपाक जाय. सो अशे तरेन ताका मीठ हळद घालून ताका एक वॉटर बाथ दिल्यार तितून किडी जम्स बीन आसा जाल्यार ते मरता. सो बॉयल करून अशें निवत घातलें हांवें. आतां तितून घालता हांव सगळें जें रिक्वायर्ड आसा तें सामान. सो हितून घातलां हांवें ब्लॅक पेपर पावडर. नेक्स्ट हांव घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट. थोडेशें घातलें सॉल्ट आनी आतां हांव घालता तितून मैदा. सो मैदा घातल्या उपरांत हांवें कॉर्नफ्लोर घातला. ते बरें अशें मिक्स करून घेता आनी फ्राय करून घेता. सो ऑलरेडी कायल दवरल्या गॅशीर तापत आनी तेल बीन बरें गरम जाल्लें आसा. आनी आतां आमी घालया कॉर्न. अशें करून थोडे थोडे करून भाजून घेया. बरें क्रिस्पी जायचं भाजून. पळय अशें जाता बरें मागीर क्रिस्पी अशें भाजून काडपाचें सगळें आनी अशें तें खावपाक न्हू बरें लागता सारकें. आनी तुमकां बरें रेड कलर बीन जाय न्हू जाल्यार तुमी कलर ऑर रेड चिली घालूं शकता. म्हाका अशें व्हायट कलर पळोवपाक बरें दिसता. मागीर तें लसूण घातल्या उपरांत एनीवेज कलर येता. सो ताका लागून हांवें अशेंच भाजलां. सेम कढाईतले जे एक्सेस ऑयल आसलें पळय तें काडून घेतलें. मातशें न्हू कॉर्न तितून उरलो सो कांय प्रॉब्लम ना. नेक्स्ट हांव तितून घालता गार्लीक, थोडीशी रेड चिली. नेक्स्ट हांव घालता 1 ऑनियन. नेक्स्ट घालता कॅप्सिकम आनी हेका मातशें अशें रोस्ट करून घेता. नेक्स्ट हांव तितून घालता सगळें फ्राय केल्लें कॉलीफ्लावर. नेक्स्ट तितून घालता इल्लें जिंजर गार्लीक पेस्ट. एक वाटी घेतला तितून घालता हांव टोमॅटो सॉस, सोया सॉस, थोडोसो कॉर्नफ्लोर फॉर थिकनेस, थोडेशें उदक घालून बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी तेतून घालपाक जाय. बरें मिक्स करून ड्राय गोबी सर्व करपाक जाय. जाय जाल्यार एडिशनल सॉस तुमी घालूं शकता ऑर मीठ बीन टेस्ट करून घालूं शकता. एंड दीस इज रेडी टू फर्स्ट सर्विंग. टायम जालो सारकी 5:30 आनी गोबी घेतल्या आनी 2 पोळयो घेतल्या. हो म्हजो डिनर. हेच्या उपरांत मागीर हांव कितें लायट खातलें भूक लागली जाल्यार. पूण हो आसा म्हजो मेन डिनर. हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. हालीं मातशें बिजी उरता ते फ्लावर मिला खातीर गवो बीन धुवपा खातीर. सो व्हिडिओ प्रॉपरली करपाक पावना. मेळटा तुमच्या वांगडा आनी अशेंच व्हिडिओ घेवन ते पर्यंत मस्त काय स्वस्त राहा.
व्हिडिओ आवडला त्याला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.